प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो विस्वोर, वोड 36 ते 40 आनी 3 पर्यंत 36 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोडशी येवन म्हणले, शेतांतले नेराची वोपारीची समजणी आमकां दी. ताणें प्रतिपाडून ताका सांगले, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नोश्त्याची भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लोणयेचो वेळ काळाची सोपाटणी. लोंवपी देवदूत. जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच काळाचे सोपाटणेक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी दुसऱ्यांक पातो करून ओडून व्हरतात ते सगल्यांक आनी हेर सगल्यो नोश्ट्यो वस्तू कोता ताका ताच्या राजांतली जमोवन ते उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळी रुदोन करून आनी दांत करकरावन आसतली. तेन्ना देवाक मानवलेली मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्यावरी पडजतली. आयकूंक कान असलेल्यांनी आयकूंचे. भाव भयणीनो, थोड्या दिसा पयलीं आमी आयकल्लें की जेजून एका नेराची वोपार दिल्ली. आनी आयजच्या शिवर्तमानान 36 ते 40 आनी 3 पर्यंत जेजूचे शीस जेजू कडेन येतात आनी विचारतात, ह्या नेराची वोपार, ह्या नेराच्या वोपारीचो अर्थ आमकां सांग. आनी आयज कितें जेजू सांगता, ती त्या नेराच्या ओपारीची सजमणी दिता. तो म्हणटा, जें ताणें आमकां सांगलां त्या वोपारीन आयज त्या उतराची सजमणी दिता. तो कितें म्हणटा, बरें बी म्हणटा, बरें बी जावन आसा मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरीं बी म्हणल्यार राजांची भुरगीं. भाव भयणीनो, बरें बी म्हणजे राजाची भुरगीं. आमी सगळीं म्हणटा, आमी खरेंच आमी जेजूच्या राज्यान आसा. तर आमी जेजूच्या राज्यान आसा, आमी जेजूचे पाटलावदार आसा, आमी जेजूचे भावार्थ दवरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. तर आमी राजाची भुरगीं. आनी हें बरें बी जावन आसा आमी एक एकल्या जाण आमी जावन आसा हें राजाचें बी. बरें बी आमी जावन आसा राजाची भुरगीं. आनी नेर जावन आसा नोश्त्याची भुरगीं. नेर जावन आसा नोश्त्याची भुरगीं जेजूचेर भावार्थ धरिनात. वय जेजूक जेजू म्हणितात, जेजूक बाबो मारतात आनी म्हणटात, सायबा सायबा सायबा, पूण ती खरेंच नोश्त्याची भुरगीं जावन आसा. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता की नेर ओंपलो तो दुस्मान. आनी ह्या संवसारान जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर ना, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, तर आमी जाता दुस्मानाची दुस्मानाची भुरगीं. आमी देंवचाराची भुरगीं जाता. कित्याक आमी मदल्यान आसूंक जायना आमच्यान. आमी जाता देवाची भुरगीं, ना तर आमी जाता दुस्मानाची भुरगीं. आमी जाता जेजूचे बरोबर आमी पाटलावदार, ना तर आमी जाता देंवचाराचे पाटलावदार. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर आमी नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान धरून तें आमी पाळटा, तेन्नाच की आमी जाता राजाची भुरगीं. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून तें आमी कोत्ता, पाळटा, आतां आमीच तें बरें बी जाता. पळयात भाव भयणीनो, जेजू कितें म्हणटा, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. आनी तो म्हणटा बरें बी म्हणल्यार राजांची भुरगीं. आमी खंय जाता तें बरें बी? बेश्टेच बरें बी जायना आमी. आमी जल्मना तेन्ना आमी बरें बी न्हय. आमी आमच्या मायच्या कुसब्यान आमी जल्मता. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता, ताचे पाटलावदार जाता, तेन्नाच की आमी बरें बी जाता. आनी आतां आमी जेन्ना बरें बी जाता, आमी आपणा जिवितात आमी आमचें मरण करता. म्हणजे
वी डाय टू सेल्फ, तेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन वचोन आमी देवाचे उतर परगट करता, मोग परगट करता. आमी फकत मोग आमी उतरांनी करिना, पूण आमच्या खोन्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या सगळ्या स्वभावान आमी हे देवाचे उतर परगट करता. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे जेजू सारकी जाता ताचें उतर पाडून आतां हे बरें बी जावं, आमी दुसऱ्यांक आमच्या संवसारान हे आमी हे देवाचे उतर परगट करता. खंयी फकत आमच्या तोंडांनी, फकत आमी बिश्टे शर्माव दिवन न्ही, पूण आमच्या खोल्यांनी खरेंच हे देवाचें उतर परगट करता. जेन्ना आमी देवाचें परगट करता, आमी खरेंच आमच्या खोल्यांनी आतां कितें जाता, जीं जावन आसा नोश्ट्याचीं भुरगीं, जीं जावन आसा ह्या देंवचाराचीं भुरगीं, हीं जेन्ना तीं हें देवाचें उतर आयकतात, हेंचे आमी मोगान चलता, हें बरे भाशेन तांकां ही सुजमणी दिता, आतां तीं नोश्ट्याचीं भुरगीं जायनात, पूण आतां तें देवाचें उतर घेवन, तें देवाचें उतर पाडून, त्या देवाची उतरेची सुजमणी घेवन आतां तीं जेजूच्या राज्यान भितर सरतात. आनी भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता की तो पोत्तून येतलो, तो पोत्तून येतलो. लुवेचो वेळ जावन आसा, काळाची सोंपाडणी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या काळाची सोंपाडणी जातली, जेन्ना जेजू पोत्तून येतलो दुसरे फावटी, लुंपी जावन आसा देवदूत ते येतले, आनी ज्या लोक जावन आसा बरें बी, तांकां जेजू बरोबर व्हरपाक ते सगळ्यांक जमा करतले, आनी आमी स्वर्गाराक आमी जेजू बरोबर साश्टीं जिवीत भोगूंक आमी पावतले. आनी भाव भयणीनो, जीं जावन आसा नोश्ट्याची भुरगीं, जीं देवाचें उतर आयकलां, पूण ताचेर कसलोच तांचो चोत्राय धरूंक ना, आपणेंच जिवीत सारलां, आपणाचें जें करूंक जाल्लें तें आपल्या पयशांनी, आपल्या नांवान, आपल्या फामान जें ताका आसलें तें हें जिवीत जाल्लां, तीं सासणाचें म्हणजे एक एकदम वायट जिवीत इफेर्नान ती भोगूंक पावतली. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, ह्या न्याऱ्याच्या वोपार जी आमकां ओर जेजू दिता, आमी आमचें जिवीत आमी बदलुया. हें मन आमचें जें आसा, आमचें जें चिंतप आसा ह्या संवसाराचेर, हें बदलून आमी देवाच्या उतराचेर आमी आमचें चिंतप करुया. आमच्यो चिंतना बदलून, आमच्यो खोन्यो बदलून, आमचें उतरां बदलून आमी आतां देवाच्या जेजूचे शीश जावन आमी बरें बी जावन ही बरी खबर सगळ्यांक दिवपाक आमी आयजतान भावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातून तुमकां सगळ्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सबंदरात जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां सगळ्यांक हांव